हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू चॅनल. आणि आज एक खुशालकाची खबर हांव तुमकां शेअर करता. फर्स्ट थिंग, म्हाका तुमकां कांय हार्ड करपा नाका. तुमकां खबर आहा, जाय दिसा पयलीं हांवें इंडियन पासपोर्ट एप्लाय केलेली आनी फायनली चोय इंडियन पासपोर्ट येयले. 3 पासपोर्ट येयले. मुगे बायले गेली, बेबी केली आनी बाबा गेली. मुगे ऑलरेडी सो हेच फ्रेंड्स, तिनूय फ्रेश पासपोर्टी. बाबा गेली, बेबी गेली आनी मिसिसा गेली. सो चोयले पासपोर्ट हा हांवें जायते वर्सां पयलीं केलेली. हांवें दुबय 10 वर्सां काम केलां आनी क्वीट 10 वर्सां काम केलां. तेजे प्रमाण हांवें मालदीव्स काम केलां. सो मुगे म्हणटा ओके, मुगे सगलें आहा. पूण हे पासपोर्ट येयले ते जायते म्हाका खुशालकाय दिसता. हांवें ट्रॅफको म्हणटा थिंगा एप्लाय केलो, ते सगलो प्रोसिजर थिंग केलेलो आनी सगलो स्मूथ प्रोसिजर जालो आनी बरे भशेन पासपोर्टीचे पोस्टांतल्यान डिलिव्हर जाले घरा कडेन. आतां सांगपा म्हणल्यार हांवें आतां चोय काम केलें ते भशेन हांवें घरा काम कांय केलें ना फ्रेंड्स. खरें सांगत तुमकां, कित्याक केन्नाय सिरियसली कितें आमी उलोवपा पडटा आमगे लायफान. सो हें मुगे घर जें आहा, मुगे डॅडीन आनी मामान काडलेलें बरें वर्सां पयलीं काडलेलें. पूण तें हांवें थोडें जाता तितलें मातशें काम केलोलें सगळ्यांनी तेंच्यान कंप्लीट करून दिलो म्हाका. पूण आमगे घरचो अशें करून नोळ्या बी आहा आनी थोडें काम उरलो आहा. पूण आतां आमी चिंतिलां दोगांयनी सांगातान काम करपाक दुबय वचोन आनी कितें तरी करून एक घर काडपाक. भुरग्यांगे एड्युकेशन आहा, जावं तीं ट्युशनां वयताय तेंगे फ्युचर आहा, कितें तरी आमगे भुरग्यांगे फ्युचर करपाक, एक बरो घर संवसार करपाक आमी आतां वचपाक केलां. पूण आमकां आजुनूय जॉबा कन्फर्म जालें ना आमी. पूण हेचो पासपोर्ट येयल्या तुमकां ओपन करून दाखयता. हें म्हाका बरें दिसता, कित्याक मुगे बायल सदां म्हाका सपोर्ट करता. म्हजें वयता तें अशें करून सगळो म्हजें प्रेशर केन्ना घालना, केसलोय जावं म्हजें केन्ना प्रेशर घालना. सदां तें म्हाका एनकरेज करता. मुगे काजरा पयलीं पासून तें जॉबा आहलोलें. जेदो आमगे काजरा सोयरीक जाली तेदोना तेणें मागीर काम तेगे पेरंट्सांनी दवरलोलें. जेदो सोयरीक जाले उपरांत जायत तेंपार काजार जेदो लागीं पावलो तेदोना मागीर ते घरा रावलेले. पूण कितें जावं फ्रेंड्स, घर तरी चलपा जाय. तुमकां खबर आहा कितू म्हारगाय जालो आहा गोंयांत आनी थोड्या सॅलरीनी हें घर चलना. जावं सगळें दिसपेस वाडता मुखार. फ्रेंड्स खरें तुमकां सांगता, हांव हूंय वयता ब्लॉगींग करपा, जावं हूंय प्लेसीर वयता, हांव बसीन वयता. मुको बायक ना, बायक आहलो मुकोडे डॅडीगे टायमार. जेन्ना मुगे डॅडी आहलो तेन्ना आमकां बायक आहलोली. पूण हे घरा लागून, घर काडपा लागून आमी ती बायक विकिली. जावं फ्रीज, टीवी, मामीगे डॅडीगे गोल्ड जावं जायती वस्तू विकिल्ले. पूण हें घर डॅडीन रेडी केलें चोय आमगे आहा तें. मागीर रीण म्हणटा फारीक केलें तेंच्यांनी. पूण हांवें अजून मोटरसायकल गेलें ना म्हणून मुगे जिवितान एक सायकल पासून हांवें गेलें ना हांवें. पूण म्हाका मुगे जिवितान भायर भुरग्यांक खुशालकाय दिवपा जाय, केन्ना तरी हॅपिनस दिवपा जाय. तेका लागून आतां चोया फ्रेंड्स, आमी वचपा आतां ट्राय कोत्ताय. कित्याक एक कडेन आमगे गोंयकार भाव आहा, थिंगा आमकां तेणें सगळें उलयन दवरलो आहा जॉबाचें आनी थिंगा आमी वयतलीं. मुगलो जॉब थिंगा आसतलो, मुगे मिसेसागे जॉब थिंगा आसतलो. सो तुमकां थिंग गेलो म्हणटकच मागीर सगळें अपडेट दितलो, सगळें केश कोन जाता तें सगळें. आजून कांय जालें ना, जस्ट पासपोर्ट येताय थिंगा हांवें. जायत जाण गोबायलां काम कोत्ताय. कुवेट जावं कतार, ओमान, सावदी जावं आतां लोक आमगे UK गेला, हूंय गेला. पूण सगळीं पोटा लागून वयता. कोणागेर हितून गुन्यांव ना. लोक जावं UK गेला, हूंय गेला, आपल्यागे पोटा लागून गेला. हें घरां दारां सगळें हिंगा आसतलें, पूण पोट तरी भरपा जाय हूंय रावन फ्रेंड्स. सो आतां मेन थिंग सांगपा म्हणल्यार तुमकां, म्हाकाय बी वीश आहलोली UK वचून काम करपाची आनी मुगे घरदार करपाचें, फॅमिली एक सपोर्ट दिवपाचो. पूण ज्या दिसा हांव एजंटाकूय गेलो त्या दिसा पासपोर्ट एप्लाय करपाक, म्हाका तेणें स्ट्रेट अवे सांगिल्लें 7 वर्सां तुका लागतो म्हूण, 7 years. पूण हांवें चिंतिल्लें 7 years हांवें ती पासपोर्टी हें तर केलेलो. हांवें मुगे कुवेटूच काम केलो जाल्यार ओके म्हणलें आसतें म्हणून. पूण सोडून येयलें थिंगा. हांवें केन्ना UKची पासपोर्ट म्हणटा थंय एप्लाय केलो ना. आतां जाल्यार म्हाका मुगे वीश गेलो आहा ऑलरेडी. हितून टायम सांगिल्लो म्हणटा आतां UK प्रोसेस पासून जावपाक हितून टायम लागता. तुमकां खबर आसा लोक आयलंड बी वचून रावताय. तो आयलंडाक काम करताय. UK सडनली पावनाय म्हूण कोणागेर नशीब आहा ते बाबडे पावले. सगळ्यांक बरी भलायकी मेळो. कोण आमगे गोंयकार भाव भयणी काम करताय थिंगा, UK जावं आयलंड जावं सगळें हिंगा बरो जावं. कित्याक लोकांगे पोट भरपाक लोक गेले, कोस्ट काडले, रीण काडलें, कितें करून पूण गेले. पूण आपल्यागे पोट भरपाक गेले, कोण शो मारपाक गेले ना थिंगा. आनी बेश्टे आमगे गोंयकार कोण गेले नाय. बेश्टे आपल्यागे कितें तरी करपाक गेले. ते सगळे आपल्यागे फ्युचर करपाक गेले. सगळ्यांगे बरें जावं. पूण हांव मॅडमी बरें वचून येयलोलो. मुगे कुवेटी मॅडम आहा ते म्हाका वयलोलो. हांव मिल्टन किन्स म्हणटा थिंगा रावला 2 म्हयने आनी तेजे उपरांत मागीर कुवेट येयलो, मागीर गोंय येयलो चोय. पूण एनी हांव इचे आतां मुगे पासपोर्टूय रेडी आहा.
इंडियन पासपोर्टी भायर भुरग्यां गेली आतां आमगे खूंय जाता थिंगा आमी चोया आनी हो शॉर्ट एंड सिंपल मुगे फॅमिली लायफ हांव तुमकां दाखयता मुगे तुमकां व्हिडिओ चोवपाक केश को लागोताय कितें लागोताय म्हाका कमेंट करून सांगा फ्रेंड्स कितें आहल्यार राग धरनाकाय सदां आमी एकवटान मोगान सांगातान रावपाची हांव कसलें हें करना म्हाका बॅड कमेंट्स येताय लोक सिरियसली घेता हांव जे व्हिडिओ कोत्ताय ते पूण हांव सिरियसली घेना हें मुगे फॅमिली लायफ आमगे गोंयकार आमी सगळे एकवटान रावपा जाय राग बाग धरून कांय फायदो ना पूण हांव ते सगळे इग्नोर करता फ्रेंड्स हांव जाय जाण युट्यूबार व्हिडिओ कोत्ताय जाय जाण पूण आमी तांकां सपोर्ट दिवपा जाय जाण डिफिकल्टी आसताय कितें आसताय पूण आमी तांकां बॅड्स कमेंट्स घालून हें करून तें करून कोणागे कंटेंट कॉपी करून आनी कितें करून कोणा जेलसी जाली हें करून ते फायदो ना फ्रेंड म्हाका कितू कमेंट्स येताय म्हाका मुगे बायले पासून कोणागे तेगे ते स्मायल करना आनी कितें करना जायत बॅड कमेंट्स येताय फ्रेंड म्हाका ते दूख लागता कित्याक हांव तेका फोर्स करता मुगे व्हिडिओन यो तूं हांव फोर्स करता फ्रेंड्स पूण ते जेदो ते म्हाका युट्यूबार कमेंट दाखयता न्ही म्हाका दूख लागता हरे हांव तेका आपयता यो म्हण पूण फ्रेंड्स प्लीज एश कोन कमेंट करनाकाय फ्रेंड कोणा म्हाका न्हू कोणाकू कमेंट करनाकाय सगळ्यांगे हार्डवर्क आमकां खबरें इतलें दिसता आमकां कोणा सपोर्ट दिवपा नाका कोणा वयर काडपा नाका आमकां सदां जाय एकमेकाक डावन उडोवपा आनी आपूण वयर सोडपा पूण हें आमगे बॅड थिंकींग जात जाल्यार आमी सगळ्यांनी इक्वल रावन एकमेकाक सपोर्ट करपाचो आनी सदां आमच्या सांगातान एक पीस आसपा जाय सो हे शांतीन आमी सदां रावपा फ्रेंड्स आनी हांव चड कांय सांगपाचो दिना आनी बाकी सगळी अपडेट्स आसा ती हांव तुमकां शेअर करता जरी तरी मुगे व्हिडिओ लायक जाला व्हिडिओ शेअर कराय लायक कराय चॅनल सबस्क्रायब कराय आनी नोटिफिकेशन बेल आयकॉन प्रेस कराय सो दॅट तुमकां सगळ्यांक जे व्हिडिओ घालता ते अपडेट्स मेळपाक मोग असो फ्रेंड्स मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगार टील देन टेक केअर बाय बाय